पैशाच्या वादांतल्यान चिंबलाचो पंच मोहन नार्वेक ताच्या पयलींच्या इश्टान सुरत ओपलो। जखमी अवस्थेत ताका जीएमसीत ऍडमिट केलो। हल्लो करपी फरार आसात। ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनात चिंबलाच्या एकल्याक आझम म्हणटा ताचे सयत चौगांचेर एफआयआर घाला। अचानक थिंगा आझम येयलो आनी म्हाका बासाबाद म्हणून लागलो। बासाबाद येयलो आनी झूक करून मागीर चेडो येयलो आनी म्हाका खबर ना अचानक आनी म्हणून दुखलो गेलें म्हाका चापून हेणें आझमाच्या गुली मारली। 5,000 म्हाका पयशे घातले मागून तेणें दिता म्हणून आपूण हांव फ्रेंड फ्रेंड आसलो म्हाका तेन्ना आपूण दिता म्हणून 2 दिसांक मागून घेतलेलें। अजून परत 5,000 पयशे दिवंक ना ताणें म्हाका। हांवें तशें पयशे घातलेले ताका दिल्ले म्हाका फ्रेंड म्हणून अजून दिवंक ना। आनी हेका चड आमची फ्रेंडशीप जाल्या कितें पयशे घातले पयशे मागतात ते परते उडी करता म्हाका पयशे दिता म्हणटा फाल्यां म्हणटा मागीर हांव दितना पयशे। कोमुनदादींच्यो जमनी चोरूंक लुटपाकूच गेल्यो। कोलवाळे कोमुनदादीचे जमनीर गाडो घालूंक म्हूण परमिशन घेवन कमर्शियल बिल्डिंग उबी केली। हो प्रकार कोलवाळे घोटणीच्या व्हाळा कडेन कर्म करतल्यान सेफ्टीक टँकूय व्हाळाचेरूच बांदल्या। ताका कोलवाळे पंचायतीन 2दा नोटीसूय काडली। निमणे कोमुनदाद आनी पंचायतीन इन्स्पेक्शन करून फुडली एक्शन घेवपाचें थारायलां। कोलवाळे पंचायत वाठारांतल्या घोटणीच्या व्हाळाकडले हे कन्स्ट्रक्शन कमर्शियल बिल्डिंग उबारल्या ती खंय कोमुनिदादीच्या जमनीर। गाड्याक म्हणून परमिशन घेवन हळूच थंय ही बिल्डिंग काडली आनी त्या व्हाळाचेरूच सेप्टीक टँक बांदली। कुशीक देवूळ आनी झर आसा। आज कोमुनिदादीन कंप्लेंट केलेली आसली पंचायतीन। तेजे उपरांत आमी एक नोटीस धाडलेली तेंच्यांनी त्या नोटिसाक तो येवंक पावना पूण आयज आमी ताका इन्स्पेक्शनाक म्हणून परत नोटीस धाडल्या आनी इन्स्पेक्शनाक येयलेले आहा। इन्स्पेक्शनाक येयला जाल्यार भितून इन्स्पेक्शन केला जाल्यार तेजी म्हाका दिसता हांगासर इलिगल शॉपां 5 बांदलेली आहा आनी फाटसून उदीक व्हांवतालें आनी थंयसर झर आसली आनी लोक कपडे धुताले आमी भुरगेपणांत पळयलां। आनी दुसरें मेन म्हटल्यार इतले कपडे धुताले फाटसून देवूळ आहा तरी सुद्दां हेंच्यांनी फाटसून संडास बांदला। म्हाका पळोवन दूख भोगता की बाबा आमची देवूळ सुद्दां आहा हिंदू लोकांचें आनी ती टाकी फुटान लीक जाता आनी फाटसून देवळाच्या फाटसून उदीक वयता आनी इतले गटार भरलेले आहा त्या प्रमाणे लोक हांगा न्हांवपाचें सुद्दां बंद जाल्लेले आहा। आनी येदो व्हडलो ब्रीज बांदून विदाउट परमिशन येदी व्हडली वॉल भितून कितें घडटा तें सुद्दां कळना आनी तेणी अशें बेकायदेशीर बांदलेले आहा। तेजेर म्हाका दिसता कारवाई जाल्लीच जाय। म्हाका कोमुनिदादीचो एटर्नी तेच सांगता। मेन म्हणटा ते हांगा हेंच्यांनी आतां एक नालो घातला तो विदाउट परमिशन तेंच्यांनी नालो घाला तेचेरूच सेप्टीक टँक घाला ते उदक खंय वयता तें खबर ना। ते सेप्टीक टँकान ओवरफ्लो जाता ते सगळें। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते। घेऊ एक ब्रेक।